बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा गोमंतक टीव्हीचा न्यूज रूम बुलेटिन ह्या कार्यावळीन। हांगासर आमी दिसभरान घडपी खबऱ्यो तुमच्या मुखार घेवन येता। गांवगिऱ्या वाठारांनी घडपी खबऱ्यो, शहरान घडपी खबऱ्यो, दिसभरान कितें घडलें हें तुमच्या मुखार घेवन येता। आयज दिसभरान कितें घडलें, कितें म्हत्वाच्यो बातम्यो आसल्यो ह्यो तुमच्या मुखार आमी घेवन येयलेले आसा। सगळ्यात पयलीं आमी येवया आमचे गौरीश आमोणकराचे कडेन की आयज त्यांनी खंयची बातमी केली, खंयची बातमी आयची म्हत्वाची आसली ती विचारूया। आयची म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार काल जो प्रसंग घडलो, पुरुश हे नाटक कला अकादमीत जालें तेन्ना सगळे आतां गोंयकारांक खबर आसा जे नामनेचे कलाकार शरद पोंक्षे, स्पृहा जोशी, अविनाश नारकर हे दिग्गज मराठी नाट्य क्षेत्रांतले ते गोंया आयिल्ले आनी तेंच्यांनी जेन्ना हें नाटक सुरू केल्लें तेन्ना कांय वेळा खातीर लायटी ज्यो आसा त्यो फ्लिकर जावपाक लागल्यो। हेच्या पयलीं आतां इतलो कोट्यांनी खर्च करून जेन्ना कला अकादमीचें नूतनीकरण केल्लें आसा तेन्ना गोंयच्या खुबश्या कलाकारांनी हेचेर नाराजी व्यक्त केला। तांकां ज्यो कितें आडमेळी तांत्रीक दृश्ट्या येता तेंच्यांनी आवाज उठयल्लो। मात्र आतां परत हाची पुनरावृत्ती जावन जेन्ना भायले कलाकार जेन्ना गोंयांत येवन नाटक सादर करता आसतना तांकां ही जेन्ना दिक्कत उप्रासली तेन्ना तेंच्यांनी आतां आवाज जेन्ना काडलो की खरीच बाबत स्थिती आसा तेन्ना कलाकारांनी हेचेर आतां परतून तिडक उक्तायल्ली आसा, नाराजी व्यक्त केलेली आसा। तांच्यांनी म्हटलां की आमी तुमकां इतले फावटी सांगून आमचे कांय तुमी काना मनार घेवंक ना। म्हणजे तुमकां भायले जेन्ना कलाकार येयले तेन्ना आमची जी कितें लाज शरम आसा ती तुमी चवाट्याच्या वाऱ्याचेर घातलीत अशें त्या कलाकारांचें म्हणणें आसा। सो ताका लागून आतां सरकारान हेची दखल घेवची। आतां देवान तुमकां प्रमाणपत्र दिवपाची गरज आसा काय अशें हे कलाकार उलोवपाक लागला। ते शरद पोंक्षेन ह्या कला अकादमीच्या ज्या बाबत स्थितीचेर आपली तिडक आनी आपली प्रतिक्रिया दिलीच, त्याच बरोबर फोंड्या सुद्दां तेंचें नाटक आशिल्लें त्या फोंड्याच्या सभागृहाचेर सुद्दां त्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आसा, थंयची AC सारकी ना म्हणून। सो जेन्ना हे भायले कलाकार गोंयांत येवन नाटक सादर करता तेन्ना तेंची बरी वेवस्था करप खूब गरजेचें आसा। हाका लागून कलाकार नाराज जालेले आसा आनी सरकारा कडेन म्हणजे तेंच्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी त्याच बरोबर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन मागणी केलेली आसा की गोविंद गावडे जे संस्कृती मंत्री आसा ते कांय थंयचेर काना मनार घेयना म्हणून तांच्यानी डायरेक्ट आतां मुखेलमंत्र्या कडेनच मागणी केलेली आसा। दुसरी म्हणजे एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आरजीच्या मनोज परबान असो दावो केला की भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें आतां दुहेरी वोटींग कार्डां जी आसा त्याच्या विरोधात ताणें इलेक्शन कमिशना कडेन मिटींग घेतली। ही जी मिटींग आसा ती फक्त एक राजकीय स्टंट आशिल्ल्याचो ताणें दावो केलेलो आसा। आमी 2022ची वेंचणूक लडोवच्या पयलीं अशी मोहीम राबयल्ली तेन्ना आमच्या कोणीच काना मनार घेवंक ना। इवन आमच्या आमदारान लेगीत हो विशय विधानसभेत मांडलो पूण कांयच जालें ना। पण आतां आपूण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हेका आपूण एक आव्हान दिता की आपणें सांगिल्ल्या 3 वॉर्डांनी तेणी ही कारवाय राबोवची आनी हांगासले जे दुहेरी वोटींग कार्डां आसा ती रद्द करून दाखोवची जाल्यार आपूण ताका मानता अशें आव्हान मनोज परबान दामू नायक हाका केलां। तर ह्यो 2 म्हत्वाच्यो गजाली आसल्यो ज्यो म्हटल्यार कला अकादमी ही कलाकारांचें घर म्हटलें वयता। थंय काल जे शरद पोंक्षे हांच्यांनी नाटक केलें त्या नाटका वयलो व्यत्यय येयलो, त्यांनी माफी मागली आनी फुडें कितें घडलें ही बातमी तुमच्या मुखार येतली। दुसरी बातमी आसली ती प्रेस कॉन्फरन्साची। राजकीय घडामोडी सुरू जाल्ल्यो आसा आनी तेचेर आरजीच्या मनोज परबान भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचेर जे तांकां आव्हान दिलां त्या आव्हानाची ही बातमी आसली। फुडली बातमी आमी कितें आसा ती पळोवन घेवया। आमी ह्या ऐश्वर्या कोरजुयेकर हांचे कडेन आनी त्यांनी कितें बातमी आयज केल्या ती पळोवया।
आजची बातमी म्हणजे आयज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती ही आनी हो जो दीस आतां पुराय गोंयभर मनयलो आनी तशेंच ह्या दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार सगळ्यांनी आत्मसात म्हणजे आपल्या आचरणान हाडचे अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच आयच्या दिसा आनीक ह्या ते जयल्यान की आतां आंबेडकराचें भवन आतां परवरे जातलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी आयजूच सांगलेलें आसा, घोशणा केलेली आसा. आनी ह्या लागून तेंच्यांनी सुमार ह्या लागून तेंच्यांनी जागो सुद्दां पळोवन दवरलेलो आसा परवरे. आनी तो जागो तो जो जागो म्हणजे 2140 चौकोन मिटर जागो आतां संपादीत केल्लो आसा ह्या भवना लागून. आनी सुमार 10 कोटी आहा तो ह्या खर्च येतलो ह्या भवनाचो. आनी हें जें काम आहा तें फुडल्या 6 म्हयन्या भितर सुरवात करतले ह्या टेन्युअरान अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी सांगलेलें आसा. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज एक व्हडलो उजो जो दोंगराक पेटलो तो म्हणजे मोलकर्णी पंचायत क्षेत्रांतले दोंगर आहा पळय ताका व्हडलो उजो पेटलेलो आसा. सुमार 9 लाखाचे आहा ते थंयसरले ते खुबूच लुकसाण जाल्लें आसा. सद्या तो उजो पालोवपाचो यत्न करता पूण उजो जो असो पेटला तो आजून नियंत्रणान येना. ही जी बातमी तुमी सेंट्रल लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. उनाळो आयलो की उजो सगळीच कडेन पेट्टा आनी हो उजो ह्या वर्सा पेटपाक सुरवात जाल्ली आसा. मळकर्णे हांगासर जो उजो पेटला तेचेर काम करप चालू आसा प्रशासनाचें. ही बातमी तुमी पळोवंक शकता. आतां फुडें या आमी दिप्ती कडेन. दिप्तीन आयज कितें बातम्यो केल्या त्यो पळोवया. पंजाब नॅशनल बँकेच्या रीण घोटाळ्यांतलो जो फरार आरोपी आशिल्लो मेहुल चॉक्सी आनी एका काळांतलो तो एक हिऱ्याचो वेपारी फामाद ताका बेल्जियम पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. CBIन केल्ल्या अपिला उपरांत जी आसा ती बेल्जियम पुलिसांनी ही कारवाय केल्ली आसा. मेहुल चॉक्सीचेर सुमार 13,800 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचो आरोप आसा आनी ताका सद्या तो बेल्जियमाच्या बंदखणीक दवरिल्ले आसा. तशेंच भारता कडेन सुपूर्द करपा खातीर भारत सरकारान जी आसा ती बेल्जियम सरकारा कडेन विनवणी केल्ली आसा. दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार भारतांत सद्या घुवळे वखदांच्या तस्करींचे प्रमाण जे आसा तें खूब वाडलां. वेगवेगळ्या स्रोतांतल्यान घुवळे वखदां कशा प्रमाणे तस्करी करूं येता हाचे चड यत्न जाल्ले आमकां दिसून येतात. आणि अशाच एका कारवायेंत भारतीय तटरक्षक दळान गुजरात ATSच्या सहकार्यान 12 आनी 13 एप्रिलाच्या मजगती ही जी कारवाय केल्ली दर्यांत तातूंत सुमार 1,800 कोटी रुपयां मोलांची 300 किलो घुवळे वखदां जप्त केल्ली आसा. तटरक्षक दळ तशेंच गुजरात ATSक येता ते पळोवन तांचे जहाज येता ते पळोवन हे जे कोण तस्कर आशिल्ले तांणी आपलो म्हाल जो आसा तो उदकान दर्यांत उडोवन तांणी पळ काडपाचो यत्न केलो. मात आनी तांचो फाटलाव करतना तटरक्षक दळान जी पळय इंटरनॅशनल वॉटर्स जी शीम आसता ती हुपिल्ल्या कारणान तांकां तांचो फाटलाव जो आसा तो करपाक मेळूना. मात हो जो माल आसा तो तांणी जप्त केल्लो आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार कालूच सोनारवाडो सांतिमळ राया हांगा एका कामगाराचो खून जाल्लो आनी ह्या प्रकरणांत आतां पुलिसांनी वट्ट 12 वरां भितर जे आसा ते दोगा दुबावितांक धरिल्ले आसा. हे तिगूय जाण जे आसा ते राया एका भाड्याच्या कुडींत रावताले आनी तांच्या मदीं कितें तरी वाद जालो आनी ताका लागून ह्या दोगांयनी ताका जिवेशी मारून तांणी पळ काडिल्लो. एकल्याक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर तशेंच दुसऱ्याक बांबोळे अशें करून मायना कुट्टरी पुलिशेन तांकां दोगांयकूय धरिल्ले आसा. ह्यो तुमकां सविस्तर बातमी सगळ्यो गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. तर ह्यो आसल्यो आयच्या दिसभरांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी. राजकीय क्षेत्रांतसून गुन्हेगारी क्षेत्रा पर्यंत आनी देश विदेश ते गांवगिऱ्या वाठारा पर्यंत सगळ्यो घडामोडी तुमच्या पर्यंत आमी 7 PM बुलेटिनान घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक TV. आयच्यो बुलेटिन हांगाच सोंपले. पळयत रावत गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे